इन्वेस्ट गोवा 2024 हेच कारणां लागून केल्ले आसा की इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री जाता तितल्यो गोंयांत येवच्यो म्हणून आनी तेका लागून म्हाजो प्रवासूय आसलो टू वेरियस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, देन टू द काउन्सिल्स ऑफ डिफरंट कंट्रीज, प्लस CII ऑफिस इन Mumbai, where people from all the regions, industrialists from all the regions, I was able to meet. आता हे इंटरॅक्शन तेंचे कडेन करतना म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय, आमकां ओवरवेलमींग रेस्पॉन्स मेळ्ळलो आसा. वी आर प्लॅनिंग अ 1 day इव्हेंट. इट इज ऑन दॅट इज 29th इन्वेस्ट गोवा 2024. आमकां पार्टिसिपेशन अशें जाय की खरे जे लोक बरे इंडस्ट्री घेवन गोंयांत इन्वेस्ट करतले ते आमकां जाय. आनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन आशिल्ले आनी आमकडे एक्चुअली 400 सुमार सीट्स आसले. मीन्स वी वॉन्टेड क्वालिटी पीपल टू कम who will not just come to attend the seminar, who will consider investing in Goa. I want to say that we got a overwhelming response. We have closed the registration now. Online registration बंद केला. More than 600 entries. We have entertained about 450 only. म्हणजे 150 लोक तरी आसतना आमकां तांकां एंट्री दिवपाक मेळना, बिकॉज थिंगा जे चर्चा जातली, डिस्कशनां जातली आनी जे मेन फंक्शन आसतले, इट शूड बी इंटरॅक्टीव सेशन. सगळे लोक बसून प्रपोजल सिटींग एक्रॉस द टेबल डिस्कस करपाची सुद्दां आमी सुविधा दवरलेली आसा. मॉर्निंग सेशनां जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे इनॉग्रेट करतले, बाब सुरेश प्रभूय आसतले तेजे लेक्चर दिवपाक, आनी बाकीचे जे सदांच आसता इंडस्ट्रीज बॉडीजसून आनी नामनेचे सगळे उद्योगपती आसात तेय आसतले. तेन्ना हें मेन फंक्शन जालें म्हणटच जे 10:30 स्टार्ट जातले ते एका सुमार काबार जातले. ते उपरांत सेशनां आसा. मेन सेशन आमी जे डिवोट केला वेअर हावजींग एंड लॉजिस्टिक्स, द फ्युचर दॅट लायज इन गोवा. कशें फुडें व्हरपाचें, कितें कितें स्टेप्स सरकारान घेवपा जाय, बाकीचे इंडस्ट्री कितें रोल प्ले करतले आनी कशें फास्ट रोड मॅपार घालपाचें तें आमी थिंगा डिस्कस करतले आनी प्रॅक्टिकली जाता तितले फास्ट स्टेप आमी हेजेर घेतले. मागीर IT इंडस्ट्री एंड IT एनेबल्ड इंडस्ट्री, ऑल दॅट ऑल्सो देर इज अ सेपरेट सेशन. मागीर डिजिटल फ्युचर हें सगळें थिंगा चर्चा जातली. आनी हेजे शिवाय मोस्ट ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट तेणी हांव सांगपाक सोदतां 1-to-1 मिटींग तेणी मागयल्ली आसा. थोड्या प्रोजेक्ट गोंयांत केल्ले जाय ते म्हणटा पयशे आमी घालता, अंडर PPP आमकां इवन सरकाराचे कितें थोडे उरले आसा आमी फास्ट करपाक रेडी आसा. एकूच उदाहरण दिवपाचें म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रूप ते कितें रिक्वेस्ट करता, तुमी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन करपाक सोदताले, बाकीच्या कडेन करपाक सोदताले, आमी करपाचे रेडी आसा. आमी तुमकां बस स्पोर्ट बांदून दिवपाक रेडी आसा. ताबडतोब आमी करतले ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन, प्रोटेक्टींग गव्हर्मेंट इंट्रस्ट एंड प्रोटेक्टींग इंट्रस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. हे भाशेन इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर कशें करपाचें तें आमी ठरवया. एकूच उदाहरण दिवपाक म्हणल्यार मागीर युजींग रिन्युएबल एनर्जी तेय लोक आमचे फुडें येयल्ले आसा. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तुमकां खबर आसा आमी फिल्म स्टुडियोय घालपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्री एनकरेज करपाक तेय लोक येयल्ले आसा इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. They only want land, whether they want to acquire privately or whether we can give them, all that will be discussed. So we have something like a water world, like a theme park, like what happens in other tourist destinations. ते सगळे सुविधा हांगा ते हाडपाक सोदता. अशें खुबशे प्रपोजल येयल्ले आसा. ऑल दीस वील बी डिस्कस्ड, डेलिबरेटेड एंड डिसिजन्स टेकन. आतां GIDC तेणी अशें वर्किंग केलां की हांव तांकां तेंची तोखणाय करता की एक ट्रान्सपरंट मॅनर इवन लँड कशें दिवपाचें, लँड खूंय एवेलेबल आसा, सर्टन पोर्शन कशें ते ऑप्शन करतले, पयशे रेज करतले टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट वीच इज इन अ डिलिमिटेड स्टेट. ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आसा हेजेर. हे भाशेन आनी खूंय लँड मेळटा तें आपले ताब्यान घेवन इंडस्ट्री दिवपाचें तें काम जातलें. आतां सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां खबर आसा 20% ऑफ द लँड वॉज मीन्स जस्ट लायींग अनयुटिलायज. इवन सम ऑफ द लँड हॅड गुड शेड्स बिल्ट ऑन दॅट. बिकॉज ऑफ ट्रान्सफर पॉलिसी म्हणजे ट्रान्सफर फिजा लागून हें बंद उरतालें.
म्हणजे परमनंटली बंद उरतले. आतां इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इकॉनॉमिक एक्टिविटी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दॅट बॅक इन बिजनस आमी ते ट्रान्सफर्सी काडून उडयला. ओन्ली लीज रेंट फारीक करपाक पडटले. सपोज कोणाची इंडस्ट्री बंद पडलेली आसा, न्यू इंडस्ट्रीज येयलो, ही इज अलाउड टू पुट अ न्यू इंडस्ट्री प्रोवायडेड द अदर पर्सन गिव्स दॅट लँड टू हिम. आनी हे भाशेन आमी सिम्प्लिफाय प्रोसिजर केल्ली आसा इन अ सिम्प्लिफायड मॅनर. आनी हेजेरूच म्हाका दिसता आमकां एक सोंपेपण मेळटलें सगळे इंडस्ट्रियलिस्टांक हें एक्सपांड करपाक आपले बिजनस हो नवीन बिजनस घालपाक. आनी नवीन जे लोक येता, लँड इज अ स्कार्स कमोडिटी. लँड इज डिफिकल्ट टू गेट. ह्यूज स्वॉट्स ऑफ लँड म्हणजे थोडे 100 acres, 200 acres, 500 acres हे भाशेन मेळपाना. सो कशें आमी मॅक्सिमम युटिलायजेशन ऑफ एक्झिस्टींग इंडस्ट्रियल लँड वीच इज देर आनी कशें जे लँड ऑलरेडी नॉन युटिलायज आहा ड्यू टू सिक युनिट्स ते हाडपाचे, ते वेवस्थीतपणे करपाचे. हें सगळी चर्चा आमी करतना तांकां कितें अवेलेबल ते सांगतले. सो अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू टेक नेसेसरी स्टेप्स.